बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगस्य बाबांनो, तुमकां समेस्तांक काकुळटीचे झर या कार्यक्रमाक स्वागत मागता. काकुळटीची झर देवाचे उतर. देवाचे उतर आमची जिविताची जणवाय आणि देवाच्या काकुळटीचे उगडापण. ते देवाचे उतर आता आमी ऐकूया, नियाळ करुया. मनशा जिवीत देवा मुखार कितले मोलादीक आणि मनशा जिवीत देवाचे एक पवित्र दिणे म्हणलें आज आमी समजून घेवया. तो पवित्र आत्मो आमकां देवाची काकुळट मागोवन दिवं, देवाची जणवाय आमच्या काळजांत मनांत कांसोव. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. देवान म्हळें, पृथ्वीचेर सर जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जावं, जनवरां, जीवदळी आनी रानवट म्हण जाती. देवान सर जिन्साच्यो रानवट म्हण जाती, जनवरां आनी जीवदळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्या रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मसल्यांचेर, आंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर रानजुवट मनजतीचेर आनी धरणीर सरतल्या सर जीवदळींचेर मनीस अधिकार सोलों. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे आदीन हाडा. क्रिस्त ते बोमुगश्य बाबींनो, मनशा जिविता विशयांत आमी देवाच्या उतरांत ऐकलें. देवान आपल्या सोबायेन, आपल्या रुपान आनी मोगान आमकां रचला. कथोलीक पवित्रसभेची शिकवण ह्या आमच्या मनशा जिविता विशयांत, पवित्रपणा विशयांत कितें शिकवण दिता म्हणलें आज आमी समजून घेवया. कथोलीक पवित्रसभेची शिकवण म्हणटा, देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री करून ताका रचलो. सृश्टींत मनशाक एक विशेष जागो आसा. सृश्टीच्या सर जिवी मदें मनशान मात्र आपल्या रचणाराक वळखूंक आनी तसो मोग करूंक साध्य आसा. पळया, मनशाक मात्र आपल्या रचलेल्या रचणाराक वळखूंक, तसो मोग करूंक, मोग दिवंक साध्य आसा. सर जिवी मध्ये मनशाक एकल्याकच देवान ताचे पासून रचला. देवान हो सगळो संसार रचून मनशाच्या हातान दिला, आदीन दिला. पूण मनशाक मात्र ताचे पासून ताणें रचला. फकत ताका एकल्याकच जणवायेंत आनी मोगांत देवाच्या जिवितांत वांटो घेवंक आपयता. पळया, हे सगळ्या सृश्टींत केवल मनशाक मात्र देव आपल्या मोगांत आनी जिवितांत वांटो घेवंक आपयता. हेच देवान मनशाक रचल्लो शेवट जावन आसा. जाणवेच्या पुस्तकांत 2 अध्यायांत 20 आनी 3 वळी. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आपल्या सैंबा सारको ताका ताणें केलो. कित्याक म्हळ्यार आमी ताच्या मोगांत आनी जिवितांत वांटो घेवचे खातीर. देवाच्या रुपण्या सारके रचल्ल्या मनशाक एक व्यक्तीचो मान आसा म्हणटा कथोलीक पवित्रसभेची शिकवण. तो एक वस्तू न्ही, पूण तो एक व्यक्ती. मगश्य भाव भयणींनो, ही कथोलीक पवित्रसभेची शिकवण आज आमी गोड नियाळ करूंक जाय. मनीस एक व्यक्ती न्ही. मनीस उपयोग करची एक वस्तू न्ही. मनीस व्यवहार करची वस्तू न्ही. घेवची आनी दिवची वस्तू न्ही. जाय जातना घेवचे, नाका जातना उडोवची तसली वस्तू मनीस न्ही. कित्याक मनीस एक व्यक्ती जावन आसा. आज पळया, मनशा जिवीत, मनशाची कूड एक व्यक्ती जावन आज आमी गौरव दिता गे. आज मनशा कुडी विक्रवपाक पडल्यात. आज मनशा जिविताक मोल ना.
आज मनशाचे जिवीत एक व्यवहार जावन आसा. आज आमी पळयता मनशा जिविताक गौरव ना. देखून कतले पयशे शिकोवन म्हणटा मनशा जिवीत एक गौरवाचे मानान देखचे एक व्यक्ती जावन आसा, एक वस्तू न्ही. कित्याक म्हळ्यार मनशाक सोडून हर खंयच्याय रचनेन बावडतान आनी मोगान देवाक साप दिवंक जायना. देखून मग अशें भाव भयणो, हर एक मनीस देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा. जावं तो पातकी वा बरो, दुबळो वा ग्रेस्त, अस्कत वा बळवंत, पिडेस वा भलायकी आसलो, हर एक मनशाचो देव मोग करता. कित्याक म्हळ्यार देवान ताका जिवितांत वांटो घेवंक आपयला. एक पटी झूज जाता आसतना त्या झुजांत तो गांव चलवलो. ते दळा त्या दुस्मनांनी म्हळें त्या गांवच्या स्त्रियांक, पळया तुमचो गांव आमी आतां आक्रमण केला, आमकां तुमी नाकात, तुमकां खंयचे बरे बरे वोस जाय तुमी घेवन ह्यो गांव सोडून वसा. ते दळा जायत्या स्त्रियांनी भांगार आनी कितें पुरो आसलें व्हरून गेली. थोडे स्त्रियो कितें करतले म्हणून सांगल्यार तांच्या दादल्याक उखलून व्हरतले, तांचे जड असल्या दादल्याक खांद्यार दवरून ते व्होवन व्हरतले. कित्याक म्हळ्यार तांकां तांचो दादलो चड मोलादीक जावन आसलो. थोड्यांक भांग्यार, थोड्यांक रुपे, थोड्यांक पयशे, पूण ह्या स्त्रियांक तांचो दादलो तांकां भोव मोलादीक जावन आसलो. देखून तांकां आनी उखलून व्हले. मग अशें भाव भयणो, आमच्या जिवितांत सगळा परस चड मनशा जिवीत चड मोलादीक जावन आसा आनी पवित्र जावन आसा. देखून कतले पयस शिकोवन म्हणटा आरंभातावन देवाच्या रचनेच्या क्रियात्मक कामाक संबंध जाल्ले जावन आसा मनशा जिवीत. आनी ते सस्नाक आपल्या रचना सांगता विशेष संबंधान उरता. आनी रचनारच तसो शेवट देव एकलोच जिवीत असो धनी आरंभातावन अखेर पर्यंत कोणेच खंयच्याय परिस्थितींत निरापराधी मनशाचो जीव काडूंक हक्क जोडून घेना. देखून हर खंयच्याय संदर्भार एक निरापराधी मनशाचो जीव काडूंक, ताका लागड काडूंक, नाश करूंक कोणी हक्क जोडून घेना. देखून देवाचो 500 उपादेश जिवेशी मारी नाका. कित्याक म्हळ्यार हर एक मनीस देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक. जोप्राच्या पुस्तकांत 12 अध्याय 10 वळी, देवाच्या हातांत हर एक जिव्या वस्तूचो जीव आसा, ताचे ते सगळ्या मनशाकुळाचो जीव आसा. देखून मग भाव भयणो, कतले पयस शिकोवन म्हणटा मनशा जिवीत गर्भाच्या पयल्या घडयेतावन ताका आमी मान दिवंक जाय. मनशा जिवीत गर्भ धरल्या पयले घडयेतावन आरंभ जाता. ह्या घडयेतावन गर्भांत आसच्या पिंपऱ्यांक मनशाची हक्क आसात. ह्या हक्का मध्ये जिविताचे हक्क पयले जावन आसा. ही शिकवण आज आमकां भोव गरजेची. आमचे जिवीत जल्मल्या उपरांत आराम जावचे न्ही. आमचे बर्थडे म्हळ्यार आमी जल्मलो दीस न्ही, आवयच्या कुशींत देवान आमकां रुपीत केल्लो दीस आमचो जल्मा दिवस. तेय आमचे जिवीत आराम जाता जल्मल्या उपरांत न्ही. कित्याक देव आमकां आवयच्या कुशींत आकारतना ताच्या मोगांत सोबायेंत जल्मोवन आमी ताच्या जिवितांत वांटो घेवंक तो आमकां आपयता. कीर्तन 130:9 हांतू भोव अपूर्बायेची उतरां आसात मनशा जिविता विशयांत. म्हज्या आवयचे उदारी तुवें म्हाका विणलें, तुवें म्हाका अद्भुत आनी विचित्र रितीन रचलोय. देखून हांव तुका अर्गां दितां. विस्मीत तुजी कृत्या हे हांव जाणा. गुप्ती म्हज्या आकर्णी जाली तेदना, पृथ्वीच्या गुंडायेंत म्हजे विणाप जाले तेदना म्हजी गडवळ तुका गुपीत नातली. आकारावीण आसल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी देखलो आनी सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले. तांचो आरंभ जावचे आदीस ते निर्धारीत केल्ले. तुजी चिंतना म्हज्या गिन्याक कितली कठीण, ती कितली अगणीत. आकारावीण आसल्या म्हाका तुज्या दोळ्यांनी तुवें म्हाका पळयलें आनी त्या घडये सगळे म्हजे दीस तुज्या पुस्तकांत बरोवन आसले.
पळया कितली अपुरबायची उतरां मोगाच्या बाबयनो. एका मनशाचे जिविताचे घडी आरंभ जावचे आवयच्या कुशींत आनी देव ताच्या पुस्तकांत ताचें जिवीत बरयता. देखून मनशा जिवीत आवयच्या कुशींत आरंभ जाता. देखून कातोलीक सभेची शिकवण म्हणटा पयल्या शतमानांत तावन सभेन कुशे मनान केल्लो गर्भपात अनैतीक म्हूण पासारला. ही शिकवण बदलूंक ना आनी बदलूंक जायना. गर्भपाताक सहकार दिवचें म्हळ्यार व्हड अपराधाक कारण जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणो, गर्भपात संवसारांत एक विकाळ महापाताक कित्याक म्हूण सांगल्यार मनशा जिवीत नाश करचे पाताक. आनी हाका शिक्षा धर्म बहिष्कार म्हणटा पळय सभेची शिकवण. गर्भपात करूंक मुखार वचचें म्हळ्यार एकलो कातोलीक सभेत हांव भायर वचूंक तयार आसा म्हूण दाखोवन दिवचें. एकल्यान देवान निर्मीत केल्लें जिवीत नाश करूंक मुखार वचचें. गर्भपात करचें म्हळ्यार आनी एका रितीन काळजापात काळजांतल्या देवाकच ताणें खाण भायर उडोवचें. देवाचें योजन नाश करचें. देखून गर्भाची परीक्षा ती नैतीक रितीन समासूंक जाय म्हणटा कातोलीक सभेची शिकवण. जेन्ना जिविताक मान दिता, पिंपऱ्याचें एकपण सांबाळटा आनी मनशा पिंपऱ्याक रक्षण करूंक सोदता, व्यक्ती बरी भलायकी दिवंक सोदता, ते वेळा मात्र गर्भाची परीक्षा ती नैतीक जावन आसा. जर एक व्यक्ती ह्या भुरग्याक नाश करूंक पळयता, खंयच्या रितीन ताच्या जिविताक बादाक हाडटा, ते गर्भपात करची परीक्षा एक अपराध जावन आसा. उडोवंक जावच्या वैद्यकीय वस्तू बरी मनशा पिंपऱ्याक एकठांय करून नाश करचें अनैतीक आनी पाताक जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार मनशा जिविताक गौरव आसा. पळया मोगाच्या भाव भयणो, आमगेर एक मनजत मेल्या जाल्यार जायते जाणांक दूख भोगता, वचून बरें करून पुरतात, खंय घेवन ताका पोवन सोडटात. थोडे जाण ताच्या खातीर कितें म्हणी करतात. पूण एक पटी गर्भपात केल्ल्या उपरांत त्या पिंपऱ्यांक कोणी मातयेक लायतात गी, ताका एक मनशाचो गौरव दिवन मातयेक लायतात गी. ते दोतोरांक आनी नर्सांक ते सोडून वतात, ते व्हरून सुण्यांक उडयतात वा तांच्या गरजे कामाक उपयोग करतात. देखून गर्भपात केल्ले मनशा जिविताक एक बरें मोन सयत मेळना. आज जायते जाणांक भुरग्यांचे देणे ना. थोड्यांक एक दोगा भुरगीं म्हणटात, आमकां एक पुरो दोन पुरो म्हणटात. पूण एक सवाल हांव विचारता, कितलेशा आवय बापायनी तांच्या कुडीच्या सुखा खातीर, कामा खातीर, तरणाटपण उरोवचे खातीर जायती गर्भपात करतात. पूण ती भुरगीं कोणाची मोगाच्या भाव भयणो? त्या गर्भांत जिवेशी मारलो जीव देवाचो जीव न्ही गी, ताका आवय बापूय कोण? देखून देवाचे निर्मणे जर तर मनीस नाश करता जाल्यार त्या मनशान देवाचो मोग करचे जाल्यार कशें? तो मनीस देवाच्या रस्त्यान सहकार दिता जाल्यार कशें? देखून म्हातारे जावन अमेरिका गेल्ल्या वेळार म्हणलें, तुमचे डॉलर्स म्हाका नाकात, तुमची भूमी रक्तांत भिजल्या. पळया मोगाच्या भाव भयणो, आज कोणी जर तर मरतना, भूमी भूंय काम जातना, प्रकृती विक्रोप जातना, कोणी भुरगीं बरांत पडल्यार कितलेशे आमी खंत बेजाराय करता, जो देवा कितलो लोक मेलो म्हणटा. पूण कितलेशी नेण्टी बाळां आज आवयच्या कुशींत मरतात, आमकां दूख भोगता गी. आज मनशाक रक्षण करूंक संविधान आसा, कानून आसा, पोलीस आसा, सेक्युरिटी आसा, सक्कडी आसा. एक मनजती सयत मनशाक मारूंक हक्क ना. पूण आज ह्या नेण्ट्या बाळांक भद्रती कितें आसा मोगाच्या भाव भयणो? आज पळया, सरकार ह्या नेण्ट्या बाळांक रक्षण करिना. भोवशा पळय सभेक ताळो ना, मलगड्यांचें तोंड बंद जालां, जाणट्यांची झंडवाय लिपल्या आनी संवसारांत महान व्यक्ती मावून जाल्यात. कितलेशी नेण्टी बाळां आज आवयच्या कुशींत मरून वेतात. कितलेशी नेण्टी बाळां आज मरून वेतात. तांचे पैकी कितले विज्ञानी असले कोण ना, कितले दोतोर असले कोण ना, कितले पंडित असले कोण ना, मदर तेरेसा, महात्मा गांधी असले कितले व्हड व्हड व्यक्तीक देवान रचले. संवसाराच्या सलोसवा खातीर रचले, सेवे खातीर रचलेल्या मनशांक आज आवयच्या कुशींत नाश केला कोण ना. पळया, खून केल्यार जेल, भ्रष्टाचार केल्यार शिक्षा, अत्याचार केल्यार फाशी, सोरल्यार भितर. पूण ह्या नेण्ट्या निरापराधी बाळांक जिवेशी मारल्यांक संवसारांत शिक्षा आसा गी मोगाच्या भाव भयणो?
शिक्षा ना. कित्याक म्हळ्यार हे पाताक महापाताक देवाच्या योजने विरोध पाताक म्हणून आज मनीस वळखून घेना. आवयचें गर्भ एक देवाचे पवित्र ताबेर्नकल जावन आसा. कित्याक देव थंयसर मनशाचें जिवीत रचता. देखून गर्भपात एक महापाताक. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सृश्टीच्या योजना विरोध, देवाच्या जिवितांत असो एक वांटो नाश करचे पाताक, देवाचे निर्मणे नाश करचे पाताक, एका मनशाक जल्मोन सलोसाव जोडोवंक आड येवचे पाताक, आनी देवा विरोध पाताक, बावडता विरोध पाताक आनी पवित्रत्म्या विरोध हे पाताक जावन आसा. देखून मगशे भाव भयणो, हे पाताक आज मनशा कुळाक लागून आयला. एक तरणाटो 2 वर्सां पयलें म्हाका मेळ्ळ्या वेळार म्हणालो, फादर म्हजें एक काजर सुकलें फादर, खरार जाल्लें. खाजराक 1 हप्तो मात्र आसलो. एक दीस चेडूं म्हाका फोन करून म्हणटा, आमकां 5 वर्सांक भुरगीं नाकात. हांवें म्हळें 5 वर्सां भुरगीं नाका आमी कशें सांगाता जियोंक ना आंगे, सांगाता जियोवया, पूण जर कितें म्हणी गरज जाल्यार काण उडया, कांय जाल्यार काण उडया. ते दळा तो व्यक्ती चिंतू पडलो गे, आज तुज्या पोटांतल्या म्हज्या भुरग्याक तूं कान उडयताय, फाल्यां हांव नाका जाल्यार म्हाकाय कान उडयताय. देखून ताणें म्हणलें गे हांव काजर जायना म्हणलें गे. मग अशें भाव भयणो पळया, हे चिंताप नाका जाल्यार कान उडया. कोणाचो जीव, कोणाचें जिवीत, कोणाचें निर्मणे आमी मग अशें भाव भयणो नाश करता. हे आज खरी एका दादल्यान आनी स्त्रियेन चिंतूंक जाय. मनशा जिविताचे, खासारी जिविताचे पवित्रपण समजूंक जाय. देखून आवयच्या गर्भांत एक भाळ आसरो घेता, थंयसर ते आवयचे गर्भ एका बाळाक बद्धती जावन आसा, पूण ते एक मरणाची पेट जायनाये. आज आवयांच्या कितलेय आवयांच्या कुशींत गर्भपात करून तो रक्ताचो शिराप तांच्या गर्भाक लागून गेला. आनी एक जोडे, काजारीचे जोडे, तांणी 5 वर्सां भुरगीं नाकात म्हूण सांगून निर्धार केलो, आनी उपरांत आमकां भुरगीं जायचे म्हूण सांगून, आनी ह्या 5 वर्सांत ताणें कांय 7-8 फावटी त्या स्त्रियेन गर्भपात केलो. आनी 7व्या वर्सा तांकां एक भुरगो जल्मलो, शर्को भुरगो, सोबीत आसलो, पूण तो अंगविकल जावन जल्मलो. आनी डॉक्टरांनी म्हळें, तुज्या गर्भांत तुवें घेतल्या वखदा वरवीं देवान तुका दिल्ले भुरगें तुवें अंगविकल केलाय. पळया, देवान दिल्ली जायती बऱ्या भुरग्यांक तांणी नाश केले, निमाणें तांकां एक अंगविकल भुरगो तांच्या पातकांचे फळ जावन जल्मलो. देखून मग अशें भाव भयणो, अनैतीक संबंध, लैंगीक सूख, तरणाटपणाच्या पोसणे खातीर ह्या निरापराधी बाळकांचो नाश जायनाये. आनी ताचो फळ हर एका कुटुंबाच्या आवय बापायकच फाटी मेळटा. आनी एक घडीत म्हाका थोडे तेंपा पयले बॉम्बेतावन एक फोन आयलें, आनी त्या स्त्रियेन म्हजे लागीं मागोवंक विचारलें, फादर हांव गर्भाच्या कॅन्सरांत हांव वळवळटा, सड्ड म्हजे दीस नात, हांव मरता म्हूण जाणा, म्हजे खातीर मागा. हांवें तुमचें मागणें टीव्हीर पळयलें, आनी ती म्हणाली, फादर म्हज्या पातकांक हांव आतां शिक्षा भोगता, हांव खुमसार जाल्या, पूण हर एका पाद्र्या कडेन हांव म्हजी पातकां सांगून म्हजे बसून मागा म्हणटा, आनी म्हजें एक जिवीत कोणायक मेळना जावं म्हूण सांगा म्हूण ती म्हणटा. आनी तिणें केल्लें इतलेंच, तिच्या तरणाटपणार तिका भुरगीं नाका जाल्ली. देखून जायते फावटी गर्भपात केलो, आनी 10-15 वर्सां उपरांत भुरगीं जाय म्हणटा आसतना तिका भुरगीं जाली ना. आतां खाजर जावन 20 वर्सां जालीं, ती गर्भाच्या कॅन्सरांत मरोंक आसा. ती म्हणटा, फादर दय करून तुमी सगळ्यांक सांगा, हे पाता करनाकात, हे ताबेर्नकल विकाशे घर करनाकात, उपरांत भुरगीं जायनात, उपरांत आमकां येमचें मरण, दय करून तुमच्या शर्मावान सांगा म्हूण ती म्हज्या लागीं पराती लागली. देखून मग अशें भाव भयणो, आज तिचे मागणें हांव तुमचे मुखार दवरता. देवाचे ताबेर्नकल विबाड करनाकात, अपवित्र करनाकात, रक्तसो गादो करनाकात. ते जिवीत जल्मूचो जागो, देवाचे रुपणे जल्मून येवचो जागो, देवाचे पवित्र मंदिर, ते देवान आपडलो जागो,
देव ते मनशाक रचता, आमकां ते जिवीत नाश करूंक हक्क ना, खंयच्याय कारणाक हक्क ना. ते पाताक देवा विरोध, बावडता विरोध, पवित्रत्म्या विरोध, मनशा जिविता विरोध पाताक. आमी हे सत समजून घेवया. निरापराधी बाळकांक रक्षण जावया. निरापराधी बाळकांक आमी जल्मोंक अवकाश दिवया. निरापराधी बाळकांक देवाच्या जिवितांत जल्मोन सल्वसांव जोडून आमी तांकां ते जिविताक पावोवंक देवाचे हातेर जावया. आमीन.